ल्हानसो गांव उत्सावी लोक ह्या जगांक गौरव दिवन मान करची नितळ मोणां हांगाच्यो इगर्ज्यो गुडसुलां बरी भावार्थ लोकांचो मजबूत कडपा बरी वीज सकत नातुल्लो अळल्यो वाहनां वचोंक जायनातलो रस्तो मैलांगटल्यान चलोन वचोन जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करून भावार्थाचें बीं ओपोवंक वावुरची आनी त्या लोकांची परिस्थिती पळोवन तांकां स्पंदन करन तांचें जिवीत नंदन करूंक पेसाडल्ली सबार धर्मीक भाव भयणी थंयसर सेवा दिवन आसात. तो जावन आसा गांव माडागास्कर. विभिन्न भाशे आनी संस्कृती मदें आसून त्या लोकांक आत्मीक मार्गदर्शन शिक्षण समाज सेवे मुखांत्र दुबळ्या धाकट्या थंय भावार्थाचें बीं ओपून विश्वासाचो उजवाड पासारूंक कारण करता जाल्लो मोगाळ याजक मानादीक बाप पीटर रेगो हांची समर्पण आनी त्याग सक्रिपिसाची जिणी आमकां सर्वांक प्रेरण जावन आसा. 1959 इस्वेच्या फेब्रुवारी 22 तारखेर बेळवायांत तांचो जल्म. तांची वडिलां माणेस्त थॉमस रेगो आनी माणेस्तीन फ्लोरिन रेगो. किर्यांत आसच्या सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड SVD ह्या मेळाक 1990 इस्वेंत ते भरती जाले. 2002 ह्या वर्सा तांणी याजाकी दिक्षा घेतली. उपरांत तांणी फ्रेंच भास आनी मलागासी भास ते शिकले. ताचे वयर अध्ययन केलें. तांचो मिशनरी उत्सव पळोवन मेळाच्या वडिलांनी तांकां आफ्रिकाच्या लक्षिल्या द्वीपदांच्या माडागास्कर देशीच्या पिरगजीक सेवा दिवंक नम्यारलो. दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकांक म्हजो प्रणाम. देवान हरएकल्यांक एक मिसांव दिलां. ते मिसांव करूंक हरएका वेळार आमकां देव अवकाश करून दिता. दुबळ्या धाकट्या मदें जिवीत जियेत आसतना ह्या समाजींत कश्ट वावटीक आमी खांद दिवंक आसा. दुबळ्या धाकट्यांक आमी सहकार दिवंक आसा आनी देवान दिल्लें मिसांव ह्या समाजींत परगट करूंक आसा. असलें मिसांव करूंक आमकां विंचलां आसतना आमचे संगी एक याजक आसा. याजकांक व्हडलें मिसांव कित्याक म्हळ्यार तांकां संवसारभर मिसांव करूंक देव आपयता. कित्याक म्हळ्यार देवान तांकां मागलां आनी तसले विगार ह्या तसले याजक आमचे संगी आसात. फादर पीटर रेगो. फादर तुमकां ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं. दिव्यवाणीच्या विक्षकांक म्हजे प्रणाम आनी तुकाय मिस्टर रोशन कामत तुकाय म्हजे प्रणाम आनी म्हाका हांगासर आपोवण दिल्ल्यांक देव बरें करूं. खंडीत फादर देव बरें करूं. कित्याक म्हळ्यार तुमी आफ्रिकांत तसल्या मिसांवठाण्यांत वावर करतात, सेवा दितात आनी हे माय गांव सोडून पयशिल्ल्या त्या गांवांत सेवा दिता आसतना आमकां व्हरती अभिमान. कित्याक म्हळ्यार देवाचें मिसांव कितल्या वर्त्या मापान तुमी मोती काण घेवन तें कार्यागत करतात हो आमकां संतोशाची गजाल. त्या खातीर पयल्यान पयलें तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां. देव बरें करूं. फादर तुमी आतां आफ्रिका तसल्या गांवांत आसात आनी थंयसर तुमी ह्या मंगळूर टावन ह्या तुमी जल्म हांगासर बेळवाय थंय तावन तुमचें तें मिसांव सुरवात कशी जाली. तुमी ते याजक जावंक कोण प्रेरण तें एक आमच्या विक्षकांक सांगशात गे. या पयल्यान सांगचें तर हांव ल्हान आसतना म्हजी फिरगज बेळवाई आनी म्हजें घर एका सायडीक इगर्ज आनी एका सायडीक कॉन्वेंट तशें मद्दे आमचें घर जावन आसलें. आनी ल्हान आसतना सदांय मिसांग हांव वेतालो. आल्तार भुरगो हांव जावन आसलो. तशें पाद्रापा सांगाता आसलो. फादर मोन्ना पाद्राप म्हणून तो एक याजक ताजे जावन म्हाका जायते ताजें जिवनांत म्हाका भोव
तशें जी जाय म्हाका एक ह्या जाग जाय म्हणलें एक चिंताप आसलें आनी तशें आमचे बेळवायचे सिस्टरांनी मस्त म्हाका प्रेरण दिला. तर ल्हान आसतना हांवें म्हज्या मतीन आसलें हांवें एक ह्या जाग जाय म्हणून. तशें 10वी जाल्ल्यानंत हांव किर्यांतसच्या SVD सेमिनारींत कॉन्टॅक्ट आसलें. फादर म्हजो वोकेशन प्रमोटर मागीर रेक्टर फादर सिप्रियन लुईस तांणी म्हाका मस्त प्रोत्साह सहकार दिवन थंय हांव जॉयन जालो. थंयचें शिकप जावन म्हजें मुखलें शिकप हांवें आमच्या SVDच्या मेळाच्या प्रमाणे हांवें तें शिकप हांवें कंटिन्यू केलें. पुनांत शिकता आसतना थंयसर आमचे मलगडे पाद्र्या म्हणजे दुसऱ्या गांवांत वावर करून येता आसतना ते आमकां शेअरिंग करताले, तांचे एक्सपिरियन्स आमकां सांगताले. तेन्ना म्हाका हांवें मस्त गांवांचें आयकल्यात. लॅटीन अमेरिकन्स, युरोपाचे, एशियन, आफ्रिका विशयां सांगतना म्हाका कितेंय एक भोगतालें की म्हाका एक आफ्रिका कंट्री वचत जाय. कित्याक त्या वेळार आमचें तें सगळ्यांचें आमच्या मतीन आसलें आफ्रिका एक काळो गांव, काळो कसो गांव तशें नासतलें. पूण ह्या खातीर म्हाका एक वचून वावर करचें म्हणून भारी एक भोगतालें. आनी अशें म्हजी वर्द 2002 इस्व्यान जाली. ताच्या पयलीं आमकां जागो विंसूंक आसता. तेन्ना म्हाका रेक्टर म्हणलो तुका तुवें रिजन्सी ओरिसा केल्ली, तुका थंयसर ते विचारतात तुवें वेताय घे म्हणून. ना फादर म्हाका एक खंयचे वचना म्हाका आफ्रिका कंट्री खंयचीय जाता तुमी म्हाका धाडा म्हणलें. जायत म्हणलो तुका कितें जाता तें तशें करया म्हणून म्हाका मडगास्कर म्हणल्या गांवा त्या देश म्हाका मेळ्ळो. आमकां 3 चॉयस दिवंक आसता. तें फस्ट चॉयस हांवें मडगास्कर घाल्लें. आनी 6 जाणांक मडगास्कर म्हज्या वर्दे वेळार कोण एकलो म्हणलो फादर मडगास्कर खंय लागीं न्ही म्हणून. ताका हांवें सांगलें काले लागीं न्ही मडगास्कर गोंयान न्ही म्हणून. तें मडगांव हें मडगास्कर आफ्रिकेच्या कॉन्टिनेंटांत आसा. समा सांगचें तर एक आयलँड द्वीप मॉरिशस आनी सावथ आफ्रिकाच्या मध्य पडटा. जिओग्राफिकली इफ यू सी बिटवीन सावथ आफ्रिका अँड मॉरिशस. ते एक ल्हानशी आयलँड, भोव दुबळो गांव. आमी आतां गुगलार पळयल्यार पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड मडगास्कर एज द 4th पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. बट एक्चुअली तो भोव ग्रेस्त गांव जातूंतलें देवान तें दिलां. पूण मस्त आनीकी कामां करून वावर करून तो देश आनीकी उन्नतीक पावोवंक आमचे लिडर्साक गरज आसात. त्या देखून आमी इगर्ज मतेतावन जायते आमी बरेपण करता. इस्कालां आसात, आस्पत्रे आसात, आमचे पूर सगळे मिसांव काम आमी करता आसतना ते लोकांक आमी कंडी जावन एक बरेपण आमी दिता. थोड्यो फावटी आमी आमचो माय गांव सोडून येचें तितलें सुलाभ न्हय. तुमी ताका त्याग सॅक्रिफायस करना देवान कितें मिसांव करूंक आसा त्या गांवांत करतात. पूण आतां थंयच्या लोकांक तुमी हांगा तावन गेल्ल्या उपरांत तुमी आतां सादारण 25 वर्सां जावन ती सेवा करतात. तुमकां त्या लोकां मदें देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक सलीस जालें गी? या तुमचे आलोचनो करता आसतना लोक तुमकां स्पंदन करता गी? तुमकां आनी एक सवाल कितें म्हळ्यार थंय फ्रेंच भास आनी मलागासी भास ते वापरतात. ह्या दोनी भाशे तुमी ताचें अध्ययन केल्ल्या उपरांत तुमकां तांकां त्या लोकांक संगी बरसोंक कशें जालें? म्हजी वर्द 2002 इस्व्यान जाली. त्या वेळार म्हाका 27 वर्सां 27 इयर्स ओल्ड. आनी हांव फ्रेंच भास शिकोवंक टोगो म्हणल्या एका कंट्रीक वचचें आसलें. आफ्रिकांतच वेस्ट आफ्रिका वचचें आसलें. तर हांव थंय पावलोत एक सांजे आतांय उडास येता म्हाका. सांजे 4 वरां येतल्यार हांव पावलो. ते एकल्याक इंग्लीश येना. तें जालें थंय वचून हांव रुमा जालो, फ्रेश जालो. सांजेर मागण्याक आमी चॅपलान बसल्या. मागीर जेवंक येता आसतना हांवें पळयता टेबलार साज्जी बरी आसलें ते टायप फूड आनी रुखा कणगे तितलेंच. हांवें चिंतलें आतां कशें खावचें हें पयले फावटी हांव पळोवचें. आनी स्वारी सांगचें म्हळ्यार पुरा लोकूय काळो काळो आसा इल्लें एक भिरांकूळ आसलें. मागीर जेवण जालें. आमचे पूर आसले म्हणजे सांगात शिकोवंक फ्रेंच आयिल्ले आमी 8 जाण पाद्र्याक. त्या 7 जाणांकी एकल्याक इंग्लीश येना. कशें आद भाशेन हांवें दीस कशे काडले.
दुसरे दिसा सकाळीं परत्यान येताना च्या पिवंक ते रुका कणगी तेंच हांवें चिंतलें आतां म्हाका जायना हें आनी पाटी वेचे म्हणून हांवें चिंतलें. तशें म्हाका एक हप्तो बारीक कश्टांचें जालें, पूण हांवें तो धाडिल्लो तो म्हजो सोमी तो म्हाका सोडून गेलिना म्हणून केदाळ हांवें चापलां वेचें मागचें. म्हाका एक हप्त्या उपरांत बारीक बरें जालें. आतां तें काणी म्हाका बरें जाता. तशें ती एक फ्रेंच भास ती बारीक कश्ट आसली. 1 वर्साची आमी क्लासी वचून सदांच शिकत आसले लँग्वेज. बरें जालें 3 म्हयन्यांनी आमकां उलोवंक जाता, कित्याक म्हळ्यार दुसरी खंयची म्हाका भास उलोवंक ना. तें जाल्या उपरांत हांगा परत्यान हांव पाटी आयलो माडागास्कार. थंय येवन 1 वर्स परत्यान मालागाशी. तशें 2 वर्सां हांवें तांची लँग्वेज शिकल्या आनी ते आजून नीत आमकां सदां देवाच्या दयेन तें बऱ्यान आमकां जाता. आनी थंयच्या लोकांक इंग्लीश चड उपकार पडना आनी फ्रेंच भास सदां हांगा इंग्लीश आसल्या बरी ऑफिशियल लँग्वेज ती, पूण मालागाशी तांची लोकल लँग्वेज मिसांग जावं दी तांच्या एकामेका उलोवण्यांत ती लोकल लँग्वेज हांव शिकलां. ते आतां मालागासी भास उलयल्यान त्या लोकां कडेन संपर्क करूंक तुमकां सलीस जालें. हय. पूण तो लोक कसो आतां आमी थोडो म्हळ्यार आतां दुबळो म्हणच्या की दुबळो ग्रेस्त लोक सादारण आसता, पूण तांचें चिंतप कशें. आतां एक म्हणटा एक धार्मीक ह्या जाग पळयतना ह्या मिसांव दिवचे या कितें तरी विवरण दिवचें थोड्या धर्मविशांत, त्या वेळार तो लोक कसो स्पंदन करता थंयचो लोक. ओके, माडागास्कर इज ए क्रिश्चियन कंट्री, क्रिस्तांव गांव. म्हणजे 30% कॅथलिक्स आसात, 20% 25 प्रोटेस्टंट्स आसात, मागीर ते एक 3 या 4% मुस्लिम्स आसात. मागीर उरिल्ले अरावंड 45% ते तांकां खंयची जात धर्म म्हणलो ना. त्या देखून ती बावर्तींनी अनभव तशें आसात. त्या देखून आमी कितें करता, जो कोण आमी कांय वचोन तांकां म्हणना की ही आमच्या भाशा आमच्या धर्माक सेरवया, आमच्या कॅथलिक्सां या ना प्रोटेस्टंटा, तांकां आमी सोडता. ते हेरांक पळोवन आनी आमकांय पळोवन ते आमकां येवन बावतिस्म विचारतात. तांकां आमी तयार आसा. हर एक दियेसीस त्या प्रोग्रामा प्रमाणे 2 वर्सांची तांणी दोतोर शिकोवंक आसा. 2 वर्सां शिकोवन तांकां उपरांत आमी बावतिस्म दिता. आतां हांव आतां रजेर आयला पाटी हांव पास्कां बेस्तां पाटी वयता आसतना थंयसर सादारण वडिलांक व्हड मनशांक म्हाका बावतिस्म दिवंक आसतलो. भुरग्यांक व्हडांक बावतिस्म आमी दिता आनी बावर्त्यांत आमी तांकां चड आनी चड आमी हेल्प करतात तातूंत. आतां ह्या जागांक कितल्या माट्टार ते सपोर्ट करतात थंयचो लोक. फायनान्शियली लोकां कडेन चड पयशे ना. म्हळ्यार आमी आसते हळ्ळेंत. हांवें पयलें एका इगर्जेंत आसलो एक 6 वर्सां पयलें. थंय 75 कोपेलां आसलीं. आमी दोगूच जाण सुरू आमी ते एक जाण आसले पाद्र्याक, हांव आनी एकलो घानाचो आनी एकलो इंडोनेशियाचो, आमी ते एक. आनी 75 कोपेलां आमी हप्त्यांत आमी करचे आसले. म्हणजे हो हप्तो हांव गेल्यार हांव पाटी आयलोच म्हणजे सांगत आसले पाद्र्याक वयताले. आमी सोमारा सकाळीं एका हप्त्या खातीर पुरो वस्तू घेवन वेचे. जाय जाल्ले वस्त्रां आनी वोल ते घाल वेचे. थोड्या कडेन बायकार वचून जाता, थोड्या कडेन कारार वचून जाता, पूण साबार कडेन आवट ऑफ 75 एटलिस्ट एक 50 इगर्ज्यो चलोन वचचे आसले. तशें आमी आज सोमारा एका इगर्जे गेल्या. थंय मीस पेटोवचें, मिसा उपरांत ताका इल्लें दोतोर शिकोवन आनी पॅरीश कावन्सील तशें पुरो इल्लें मिटींग आनी पुरो आसता आनी कॅटेगिस्टा ताका इल्लें अशें पुरो आमचें जावन आनी एका हळ्ळेक वेचें. जर तर थंय तेच दीस पावोंक जाल्यार आमी त्या पावता, नाजाल्यार थंयच रावता. तांणी दिल्लें तें जेवण आनी तशें थंयच आमी न्हिदता. तशें न्हिदता म्हणटना म्हाका एक ल्हानशी संगत उडास आयली. एक दीस हांव एका ल्हानशा घरांत गुडचुला बरीं घरां आसात थंय हांव न्हिदलो. थंय राती कॅटेगिस्टांनी हांव वयर बेड्डार न्हिदलो, म्हजो कॅटेगिस्ट सकयल न्हिदलो. कॅटेगिस्ट बरो ताका बरी न्हीद पडली. म्हाका हांगा कुरजून सुरू जालें की थंय पळय थंय भिकूण आयलें. ताका तो म्हणलो कॅटेगिस्ट काल जालें फादर हांगा काय जालें हें म्हाका भिकूण म्हणून सामांग गुर्तू नासलें तें. मागीर तें म्हणलो तूं चिड्डी आनी ताजो परमळ पळय म्हणलो. त्या जाल्यार म्हाका कळ्ळें भिकूण म्हणून. मागीर
जाल्यार म्हाका हांगा न्हिदों जायना, तूं वयर न्हिद, हांव सकयल न्हिदता म्हळें. आं फादर कशें, हांवें तुमी सकयल न्हिदचें, कांय जायना न्हिदया म्हळें. थंय सकयल न्हिदता तेंय तशेंच. मागीर हांवें ताका बरी न्हीद पडली आसो म्हणून हांवें एक 2 कदेलां काडून गेलीं. एक कदेलार बसलो आनी एका कदेलार पांय दवरून रात कशी फाल्यां केली. पूण आनी एक प्रॉब्लेम, तेन्ना तूं वस्तूर काडून घेवन हांवें वचचें, नातल्यार पुरो प्रोग्राम पाड जातात. तशें कितें जावं दी, तें बरें जालें आनी थंय हांवें कंटिन्यू करचें. आनी तातूंत एक कितें संतोश म्हळ्यार त्या लोकांक हाडले पाद्रा पायले म्हणटाना भारी खुशी. कित्याक म्हळ्यार ते म्हणटाले आमच्या गांवाक येवचे कोणी आयल्यार पुलिसांनी येवचें आनी पुरो चॅकअप करचें. कोणें घरां बांदलीं तांचे पुरो पे केलां, कोणें रुखार धरलो. पूण पाद्रा येता आसतना आमकां भारी खुशी जाता. ताणें केदार म्हणचें, फादर तुमी आयल्यार राती रावच जे आमच्या सांगाता. तशें ती मागीर तांचे डॅन्स पोदां ती करता आमकां पुरो जालां चलोन तांकां खुशी. तशें बरें जाता. तशें मंगळार, बुधवार, शेनवार, आयतारा पसून आमी अशें करता. मागीर थंयच्यान येवन आयतारा सांगाता मीस आसता. मागीर आमी पाटी हांवें आसल्या कडेन येवन मागीर एक 2-3 दीस रेस्ट करता. मागीर आनी एकलो येता. तशें आमी तांकां वर्सांत एक 4 फावटी मात्र मिसां मेळटात. पूण हर एक आयतारा ते एक कॅटेगिस्ट तो मागणी आनी शिकयता. पूण कुमगार तांकां वर्सांत 4 फावटी या 5 फावटी आनी 4 या 5 फावटी आमी गेल्ले तक्षण तांकां कुमसारां करची, मीस भेटयता. त्या देखून ते लोक येतात. पूण त्या कुटुंबा मध्ये या त्या दुबळ्या गांवांत तुमी रावत आसतना तांची परिस्थिती अर्थ जाता तुमकां. तशें जाल्ल्यान तुमकां थंय तांचे मदें एका वंदोनेन एका माया मोगान जियोंक तुमकांय साध्य जाला आनी तुमकां ती रेस्पेक्ट चड मेळटा पळय. ते दळा तुमचें जिवीत सार्थकतेच्या त्या अंताक पावता. देखून ते एक खंडीत जावन बरें काळे म्हळ्यार आमी थोडे फावटी चिंता फाटीं सरचें आसता आमी एक कश्ट म्हणटा. पूण तुमी ते फाटीं सरोनात. तुमी तातूंत तें कितेंय देवान दिल्लें तुमचें एक मीस हांव म्हणले परी तें काण घेवन तुमी इतल्या गांवाक त्या रियेकल्या देवाची सेवा करपा मेळाचें म्हणून तुमी तुमचें तें मीस हांव करत आसात. हे व्हरता एक अभिमान आमकां फादर. मागीर तुमी त्या लोकां मदें लोक कसो ते लोक कसो म्हळ्यार आतां जावं पुरो थोडे फावटी एक तर जीवन शैली तांची दुसरीच आसता. तांकां जाय जाल्ले परीन जियेता की या सिस्टमॅटीक जियेता लोक. ओके, थंयच्या आमच्या लोकांक कंपेरिंग आमच्या इंडियाच्या कंपेर केल्यार तांकां इल्लेशे एन्जॉयींग पीपल म्हणयात. म्हळ्यार इल्ले गम्मत करी जाय आनी इल्ले फेस्तां बरी तांचे. कितेंय कश्ट कितेंय येवन कितली दुबळी आसूं दी पूण एक तांकां तांचे ते संतोश आसा. जावं दी कश्टांत जावं दी केदाळे ते संतोश आसतात. पूण आनी भावार्था विशयां उलयत जाल्यार मस्तू आमकां काम आसा. जावं दी लोकांची आनी आमच्या तावनी तांकां भावार्था विशयान चड जाणवायेची गरज आसा. पूण तो संतोश कितें म्हळ्यार लोक आमकां मिशनरीक जावं दी अशें येजाक या सिस्टरांक कोणें येता आसतना भोव संतोशान ती मोगान आमकां स्विकार करतात. तांचे कडेन दिवंक कांय व्हडलें ना जाल्यारय तो तांचो मोग तो आमकां थंय रावचे बरी करता. खंडीत ते एक एक्चुली ते वातावरण आमकां कशें आसा त्या प्रमाणे त्या वातावरणांत जियोंक आमकां सुलाभ. ते तले वातावरण ते ऑलरेडी सृश्टी केलां. कित्याक म्हळ्यार तातूंत एक काले म्हळ्यार तुमचीच चड मेतेरपण आसा. कित्याक म्हळ्यार देवाची सकत ते तुमी सुलाभायेन काडून गेला. कित्याक म्हळ्यार देव तुमचे सांगात आसा म्हणलें तुमचें एक धैर्यादीक मेळटें. देखून तुमकां सांगात दिता. कित्याक म्हळ्यार देव राखता. आनी थंय मिसांव तुमकां आतां इतलें तुमी पॉयंट करतात तुमकां पुरासान भोगता तरी तुमकां नाका म्हूण भोगुल्लें खंयचेय म्हणी गणीत आसा की फादर तुमकां नाका हें कठिनायेचें जालां नाका म्हणलें कशें चिंता तुमचेर आसा उदेलां म्हण एक फावटी म्हण. सुरू म्हाका हांवें सांगलें फ्रेंच शिकतना. मागीर हांवें माडागास्कारा येवन मालागाशी शिकोवन पयलें म्हजें अपॉयंटमेंट एका इगर्जेक थंय तशेंच हांव गेल्लो. सहायक विगार जावन म्हाका अपॉयंटमेंट मेळ्ळें. 78 इगर्जी आशिल्ल्यो थंय. हांव आनी एकलो इंडोनेशियाचो विगार आनी हांव सहायक विगार. आनी थंयचो रोड टावना येयचे जाल्यार 60 किलोमिटर्स. पावस म्हूण आयलो तर 7 या 8 घंट्याची वाट. म्हणजे तो रोड रोमता. 4 व्हील ड्रायव्ह आसा जाय. हांव थंय शिकलो जातालें पूण जाल्यार थोडे फावटी पावस येत जाल्यार आनी सांगाता लोक येता लोटूंक तशें बारीक कश्ट आसलें सुरूचे. आनी थंयसर करंट आजुनूय येवना त्या गांवाक. हांवें ती
2003-06 म्हणून हांव थंय आसुल्लो. आजुनूय करेंट ना. आमच्या इगर्जेक थंय सोलर पॅनल्स आसात. थंय आतां टावर आयला. त्या टायमार थंय मोबायलूय नासले. तशें म्हणटाना म्हाका सुरू घराय हांगा कॉन्टॅक्ट नासले. म्हज्या फॅमिली सांगाता कॉन्टॅक्ट नासले. म्हजे क्लासमेट्स सुद्दां म्हाका म्हणटाले तूं कांय कॉन्टॅक्ट दवरनाय. म्हजे कडेन मोबायल नासले. आनी मोबायल हाडल्यारय टावर ना. त्या देखून मस्त म्हाका एक डिस्करेजमेंट जालें. पूण हांवें केदाळ त्या समयाचेर पातयेणी आनी दवरना. ताणेंच म्हाका दिसलां ताणेंच म्हाका धाडला म्हणून येदोळ हांवें पसून मिसांव करूंक जालें म्हाका. आतां तेंचे इगर्जो आनी पुरा कश्यो आसात, कशें थंय लोकाक आनी पुरा तुमी इगर्जी घेता आसतना हर एक लोक येता भक्तीपण मेतेर जाता की? वय थंय तांकां बाबर्थ म्हणजे तांकां हें आसा. आतां सदां मिसाक सादारण लोक येता. हांवें आतां अशें एका टावनांत लोक आसा. आनी आमच्यो इगर्ज्यो कांय व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्ज्यो न्ही, बारीक सिंपल. टावनांत जाल्यार एक सादारण एक बरें एक कट्टड आसा. पूण हळ्ळ्यांत ती आमची इगर्ज्यो काली तें गुडचला बरी. वय पूण तांकां बाबर्था विशयान सांगचें तर तांकां निजायकी देवाचें उतर आयकूंक आनी ताजी जी शिकोवण शिकत जाय म्हणून तांकां एक हें आसा, मोन आसा. त्या देखून पूण थोडी आसात, थोडी आसता चडाव जावन तांकां बावतिजम जालें मागीर तीं गेलीं. इम्पॉर्टंट तांकां म्हळ्यार हांव एक कातोलीक क्रिस्तांव जालो. नातल्यार थोडीं आसात पुरो सॅक्रमेंट जाता म्हणून रावतात. कुमगार क्रिस्म जालें. मागीर चडाव जावन थंय काजारां बारी उणी. हांवें म्हज्या आसले इगर्जेंत पळोवं 3 या 4 काजारां मारलेलीं सगळे वर्स. पूण तांणी कितें म्हळ्यार तरणाटो आनी तरणाटी सांगाता येवन रावतात. तांकां कांय हें प्रॉब्लेम ना. दोनी फॅमिलीचें अंडरस्टँडींग आसा, अरेंजमेंट आसा, सांगाता रावतात. भुरगीं जातात जे सांगाता फॅमिली जिवन करतात. पूण आमी तांकां सांगीत जाय हें गरजेचें, काजर जायचें तुवें, एक बरें देवाचे आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर आसत जाय अशें सांगिल्ले उपरांत ती काजर जातात. बारी उणें आतां जाल्यारय हांवें एक सुरू 2006 एक हांवें काजर केल्लें. एकलो 72 वर्सांचो आनी एक 65 वर्सांचो. कारण हांवें तांकां एक गिफ्ट म्हण दिया म्हणून व्हडलें फोटो लॅमिनेशन करूंक व्हेल्लें. थंय वेताना ते व्हडल्या कॅपिटलांत तांकां कॅपिटलांत दिल्लें बरें आसा, बरें डेवलपमेंट आसा आनी तरणाटे काजर जातात. ते जाता म्हणटा फादर तुमी फादर घे म्हणा, वय हांव फादराक आनी हें काजर अशें या प्रायर वय म्हळ्यार तशें प्रायवंत येता काजर जातात, तरणाटे जाता. पूण बस्तू उणें तरणाट्यांनी काजर जावचें. पूण तांचे आतां जिवनशैली आतां एज्युकेशन कितल्या मट्टार तुमी इम्प्रुवमेंट केलां? ओके. आमच्या सगळ्या आयलँडांत माडागास्करांत इगर्ज मातेन स्पेशली रोमन कॅथलीक has done lot of developments in the education level. सगळ्या आमचे खंयसर इगर्जी आसात थंयसर इस्कॉलांय आसात. आनी स्पेशली जेजुइट्स जावं दी नातल्यार सिस्टरांचें इस्कॉलां अशें बरें इस्कॉलां आसात. थोड्या कॅपिटलांत आनी आमच्या बरें इस्कॉलांनी आसात. पूण आमी हळ्ळ्यांनी आमचे एसवीडीचे जावन इस्कॉलां आमी सुरू केल्या. पूण थोडे फावटी तांकां आवय बापायक स्कूल फीस भरूंक जायना. ताका आमी आमच्या कॉंग्रिगेशन जावन कितें मेळ्ळें हेल्प तांकां आमी दिता आनी भुरग्यांक एक शिकवण मेळच्या बरी. गव्हर्मेंट इस्कॉलां आसात तें कांय जालां ना. आदले फावटी एक सायक्लोन आमच्याच DSCक 2022 एक व्हडलें सायक्लोन आयिल्लें. येवन पुरा इस्कॉलां पुरा गेल्लीं. आमचे इस्कॉल जावं दी गव्हर्मेंट ती गव्हर्मेंट इस्कॉलां आजुनूय तांणी रूफ करूं ना. तशें आमचें पुरो जालां. त्या देखून आमी तांच्या कडेन स्कूल फीज नासल्यार आमी तांकां आपोवन भुरग्यांक एक शिकप जीज जाय म्हणल्या उद्देशान आमी इस्कॉलां आमी चलयता. पूण ते आतां शिकप आतां इस्कॉलां तुमी एज्युकेशन दिवनच आसात. पूण ताका सुलाबायन येतात की तांकां प्रेशरायज करीचे? हय. इल्ल्या टावनांत आतां लोकांक इल्लें कळ्ळें की आतां एज्युकेशन गरज म्हणून. पूण हळ्ळ्यांनी कित्याक म्हळ्यार ती हळ्ळ्यांनी थोड्या कडेन भांगार मेळटा. त्या देखून ती भुरगीं आवय बापूय पुरो तातूंत वेतात. न्हंयच्या देगेन भांगार आसता तें सकाळचें वचोन तांणी विंचतात. काय म्हणटात गाळचें. हय तें गाळटात तें वेता सकाळीं. नातल्यार थोड्यांक गोरवां आसात जायतीं गोरवांक काडून तो भुरग्यांक तांकां धाडचें गोरवांक. गव्हर्मेंटान आमी थंय वचोन थंयच्या लोकल गव्हर्मेंट पर्सन तांच्या कडेन उलयले आमी.
कितले सांगल्यार ती आयकनात पूण थोडी आवय धाडटात भुरग्यांक पूण तांकां धाडल्यार थोडे फावटी तांकांय कश्ट आसता तांकां समा सारकें जेवण ना घालूंक मुस्तायकी ना आमकां एक थोडे भुरग्यांक हेल्प करूंक जाता होय. पूण हांवें आतां इसल्या इस्कालां थोडे 200-300 भुरगीं आसात तांकां कांय करूंक जायना आमचें कितें आमचें जाता आमी करता पूण आज म्हण येता आमची पेरंट्सांक तांकां इल्लें भोगलां की आतां एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता 25 वर्सांनी तुम्ही 25 वर्सां पयले गेल्यात त्या वेळार ती आसली परिस्थिती आता कितल्या मट्टार अभिवृद्धी जाल्या तुमचे पयले आसले आता पळयताना तुमी कशें आसले आनी आतांचे परिस्थिती. हांव म्हळ्यार गेल्ल्या तावन एकाच DSC आसा कित्याक म्हळ्यार पयले एक 3 वर्सां हांव एका व्हडल्या इगर्जे सांगले 78 इगर्जे आसल्यो थंय आसलो थंय तो म्हाका SVDच्या हातूंत एडमिनिस्ट्रेशनाक आपयलें ट्रेजरर जावन लेखपाक पुरो पळोवंक 9 वर्सां हांव आमच्या SVDच्या मेन घरा रावलो त्याच DSCन तें जाल्ल्यानच हांव आनी एका इगर्जे गेलो 6 वर्सां थंय हांव विगार जावन 74 इगर्ज्यो आनी आमी ते 1 जण पाद्र्याप आसल्या आनी थंय तावन आतां आनी एका टावनाक हांव आयलां थंय आतां फाटल्या 5-6 वर्सां पासून वावर करन आसा आनी थंय आसता हांव प्रस्तूत हांव एकलोच आसा आनी एक म्हणजे सांगात एकलो तरणाटो ब्रदर आसा आनी म्हाका थंय 11 इगर्जे आसात तशें आनी हें सगळें हांवें पळयत रावन गेल्ल्या कडेन पळय म्हणजे भावार्थाच्या वाटेर पळयल्यार खंडीत जावन मस्त लोकांक तावन एक अभिवृद्धी आसा तांचे भावार्थ तांचे पातयेणी देवाचेर मागण्यांत तांकां अभिरुची आसा आनी हांव पळयतां की खंडीत जावन आमी केल्ल्या सगळ्या मिशनरी पाद्र्यापांनी ते वावर दिल्ल्याक एक प्रतिफळ मेळ्ळां आनी तशेंच एज्युकेशन जावं दी या सोशल लायफ जावं दी तांचे कल्चरल लायफ तातूंत एकामेकाक ती बरसून आमी आमच्या मिशनरी पाद्र्यापांनी जावं दी ह्या सिस्टरांनी तांकां हेल्प दिवन खंडीत जावन एक बदलावण जावनच आसा म्हणयेत. आता त्या गांवांत कसलीय एक परिस्थिती कठीणायची परिस्थिती एका कुटुंबांत येवन बारी तुमकां कांय दूख भोगलें आसा की थोडे फावटी दुबळे कांय मनीस आसता या कश्टी लोक आता या तांचे कश्ट परिहार जायनात तोल्यो कले म्हणी घडिता ते तुमच्या दोळ्या मुखार घडल्यात की ते आमी हळडीनी पळयल्यार मस्त मरणां जातात म्हणजे हॉस्पिटल पावनात धाकटीं भुरगीं मलेरिया ताप येवन सरची ते बारी दुखाचें आज पुरो सगळे संवसार एडवान्स्ड आसतना आमी त्या भुरग्यांक पळयता थोडे फावटी 1 वर्साचे 2 वर्साचे भुरगे मरता आनी थोडे प्रायवंती आसात थोड्या कडेन आमी वेतना पळयता ती कोणेकला हुशार ना जाल्यार ताका 2 खांबे दवरून दांडे आनी ताका एक कांबळ बांदून ते 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर व्हरून वेतात आनी एका कडेन पळयलें तें व्हील बॅरोन दवरून त्या प्रायवंताक आस्पत्रेक व्हरतात नातल्यार त्या देखून आस्पत्रेक आमचे खंय आमी SVDचे आसा थंय आमी आस्पत्रे आमी केल्या सिस्टरांचे जाल्यार आसा पूण एका हांवें सांगलें म्हणजे 74 इगर्जेक एक आस्पत्रे खंय पुरोती आनी ती 45-50 किलोमिटर आनी एज थंय गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसात पूण आसा डॉक्टर आसा थंय सेवा मेळना आनी मेडिसीन वखद ना आनी तांचे कडेन पयशे ना थोडे फावटी थोडे डॉक्टर चड काण घेतात पयशे आमचे कडेन पयशे ना त्या देखून तांचे थोडे फावटी त्या सवलत्यो पळयत आसतना म्हाकाय बेजार जाता आनी दुखांची गजाल. खंडीत फादर ते हांवें म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार सगळे संवसारभर ते आमच्या ह्या गांवांनी आसा मस्त थोडे परिस्थितीक संदीक परिस्थिती आसता थंयसर कोणीय आसना धैर्य दितलो त्या वेळार आतां थोडे फावटी ह्या जाग म्हणटा आसतना तुमी मस्त तांणी बरवसचे देवा उपरांत बरवसचे ह्या जागाक मात चडावत थोड्या गांवांनी मिसावटांनी आनी पळयता त्या वेळार तुमची एक थंयसर हजारपण आसा म्हणटाना तांकां वरती अभिमान भोगता धैर्य मेळटा तुमकां पळय तुमी रावले म्हणटाना ते कडेन थंयसर तुमकां कितले कुशेन हाडूंक प्रयत्न करतात. आतां कुशेन तुमी त्या गांवांत कुशेन एक बिंदास एक दीस काडले खंय एक गडीत म्हणी आसा की ते म्हाका आतां उडास येना बिंदास पूण चडावत आमी जनरली तांकां हाडले वेता आसतना ते
हांव ताची ती आतां पाद्रा पायलो म्हणून तांकां कळटा एक अर्द किलोमिटर 1 किलोमिटर भुरगीं धांवून येतात, थंय येवन रावतात भुरगीं Welcome करूंक. वेलकम करूं. मागीर ते पोदा म्हणून क्लॅप करन पुरशांव गेल्ल्या बरी ते हळ्ळे वयता आनी ते हळ्ळेक आमी रिकतना पुरा लोक तो जावन दी क्रिस्तांव या प्रोटेस्टंट या जात या धर्म नातलो जाल्यार पुरा येतात. थोडे फावटी म्हाका भोगचें गौरव. रायाक स्विकार केले कळ्ळें गौरव तो संतोष एक्चुअली तो संतोष भोगता. थोडे फावटी म्हाका ते दुखाची संतोषाची दुखां आयिल्लीं आसात या म्हळ्यार थंयसर. आनी मागीर जाल्ल्यान ते इगर्जे हांगा पळय बिस्प कशें इगर्जे वयता त्या ल्हानशें गुडचुला वयचें थंय वचून मागणें करचें थंय येवन तांच्या सांगात एक इल्ली कॉफी पिवची तशें सांगाता जेवण एक गौरवाचें वातावरण म्हळ्यार त्या लोकां मदें तुमी तांकां ते आमचे आनी सगळे तुमी आमचे म्हणले बरी तांचे मनोभाव. पूण सुरू म्हाका कश्ट जातालें न्हिदोंक बारीक कश्ट जातालें कित्याक ते बेड्ड ना ती गुणी येता व्हडली गुणी 2-3 गुणयां कट्ट करून शिवून ताज्या भितर केळंब्याचे कोल्यो बसताले. आतांय आसात हांव आतां आनी एक 2-3 इगर्ज्यो आतांय आसात. ते न्हिदतना ते राती आवाज जाता फटाफट बरोबर ताका घालें गेलें हांवें ते सांगिचे ते कित्याक म्हळ्यार एक हाडले तशें दिलें आनी दट्ट घाल्ले ते आनी म्हाका चिंतलें आनी तूं खालें म्हणलें आसा घ्या काडा म्हणलें. हांवें व्हेल्ली एक 2-3 पॅण्टां व्हेल्ली टी शर्ट आनी काण बरें आंतुळ्ळें पोंदा ताजे वयर न्हिदलो. तशें सुरू इल्लें कश्ट जातालें म्हळ्यार इल्लें आंग दुखतालें आतां संवय जाल्या. पूण त्या लेकार तुमकां आतां थंय तुमी विसारल्याक तुमकां तुमच्या वडिलांनी थंय धाडलें. पूण तुमकां हांगात खंय मिसांव आतां मिसांव टाणे आसा तुमचे हांगासर खंयचे कडेन कितले खंय पुरो आसा फादर तुमचे? ओके आमचे SVD सावन सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ल्ड मिशनरीज हांगा मंगळूर दिवसींत आमी आमचें पयलें जावन आसा घर किऱ्यांत दामसकट्टे SVD अपोस्टलीक सेमिनरी सेंट पिटर्स अपोस्टलीक सेमिनरी थंयसर हांव जॉयन जाल्लो आनी सगळे पाद्राप जायचे जाल्यार थंयच आमी जॉयन जायचे पयले. ताजे उपरांत मुल्की आमी प्रारंभ केलें रिट्रीट सेंटर डिवायन कॉल सेंटर तें आसा. ताजे उपरांत आमी बिस्पान आमकां नाळा थंय एक इगर्ज दिल्या बेलतांगडी वराड्यांत थंय आमची इगर्ज आसता. आनी हांगा किऱ्यांत थंयच लागशिल्ल्यान एक आश्रम आसा प्रायवंतांचें आश्रम. तशें आमच्या आनी कर्नाटकांत जाल्यार तशें बेळगांव बैलावंगळा तशें आसा आमच्या कर्नाटकांत. आमच्या देशींत इतलें मात्र आसा. तुमकां आतां थंय 25 वर्सां तुमी सेवा केली. आतां तुमकां थंयसर बदलावण आसा की प्रमोशनाक खंय म्हणी आसा की थंय ती डायसीज तुमी सिलेक्ट केल्या? ना आमकां म्हळ्यार एक हें आसा चॉयस आसा फाटीं येवचें जाल्यार फाटीं येवयेत नातल्यार थंयच मिशनरी जावन थंयच वावर करून रावयेत आमकां चॉयस आसा. पूण हांव आतां प्रस्तुत हांव आतां एकाच जेसीन फाटल्या 24 इयर्स हांव एकाच जेसीन आसा थंय. ताका एक दीस म्हाका म्हणलो हांगासर इतल्या ह्या डायसींत 24 इयर्स कोणी ना तो मात्र तोय जाल्यार ताचें तितलें जावना. तशें हांव फाटल्या 24 इयर्सान एकाच जेसीन हांव आसा. आनी पळय जाता आमकां आतां जुनांत आतां आमचें हें जाता पुरो चेंजीस जाता. त्या उपरांत पळोवचें खंय हांव वेतलो त्याच जेसीज या दुसऱ्या जेसीज पळय जाय. पूण तुमकां कितें जावं ते तुमकां तेंच्या ती लँग्वेज शिकल्यात आनी तांच्या लोकां म्हणल्यार ऑलरेडी बरसल्यात तशें तुमकां मिसांव वावर करूंक तुमकां सलीस जाता आनी मुखार. पूण तुमचें आतां आलोचन आसता आतां एक वातावरण पळोवन परिस्थिती पळोवन कांय म्हणी बदलावण कसल्या मट्टार कांय बदलावण जाय जे म्हणले तुमची एक आशा आसा? वय हांवें सांगल्या प्रमाणे दुबळीकाय मेन आसा सगळे आमचे पळयल्या. पूण एक दुबळीकाय मस्त कारणी आसात जावंक पुरो त्या लोकाताउन्स या पॉलिटिकल लिडर्स आनी हें आसता नॅचरल कॅलॅमिटीज आसा. आमकां वर्सान वर्स सायक्लोन परच्या पोर गेले त्या एक हप्त्या पयले एक व्हडलें सायक्लोन आयिल्लें गेजनी म्हणून 32 जाण तातूंत मेले आनी मस्त घरां तें पुरा पाड जाल्यांत. आनी ते पोर्ट सिटी म्हणजे सिटी पोर्टाक मस्त डॅमेज जाल्या. तशें बदलावण जावंक जायते आमकां आनीकी गरज आसा. लोकांचें जीवन आनीकी थीम जायचें जाल्यार मस्त वावर जायचे मस्त हेल्प जायचे खंयच्या रितीनी जाल्यार. आनी थंयसर
मस्त बदलावण येजे म्हणून म्हाकाय आशा आसा. आनी एक हो दुबळो गांव म्हणून आसूंक नजो, पूण माडागास्कर एक्चुअली बरो सोबीत गांव, मस्त ट्युरिस्टांनी येतात. पूण जाल्यार टावनांत कॅपिटलांत इल्लें बरें आसा, पूण हळ्ळेनी आजुनी कितल्याश्या जाग्यांनी करंट ना, कितल्या जाग्यांनी सारको रोड ना, हॉस्पिटलां नात. तशें इल्ली बेजाराय भोगता, पूण पात येता की एक दीस ना एक दीस बदलावण घड येतली म्हूण. पूण काणा वरवीचे कशें थंयसर तातवार की काणा वरवी कांवच्या विशयांत गांवच्या विशयां ओके. तेंच्या लोकांनी मेन फूड तांचें शीत, तांणी जेवचें शीतच, आनी तेंच कल्टिवेट करता. मोस्टली फार्मर्स एग्रीकल्चरान करतात. पूण दुसरे हेर काणी आसात आनी रुखा कणगी म्हणटा, मागीर कणगी मेळटा, आमच्या गांवा बरी पणस या थंय. पूण तांचें मेन शीत, आनी नातल्यार पोटॅटोज तेय आसा. तशें तांचें वातावरण बरें आसा. पूण आतां ते द्विपांत आसचें तुमी आतां म्हळ्यार 2-3 फावटी तरी सायक्लोन येवन अशें जाता म्हूण. पूण ती परिस्थिती तुमकां कसले भिरांत काही भोगुली आसा की तुमकां? आतां आमी चिंतना आमी एक फावटी सायक्लोन येताना आमकां सावथ कॅनरांत आमकां इल्लें धैर्य आसा, काले आयल्यार आमी सेफ्टी आसा. म्हळ्यार चल एक भिरांत आसा की म्हळ्यार आतां तुमकां म्हूण न्ही, तेंच्या लोकां वट्टू आसतना तुमकां एक तांचे ते आमचेच म्हणलें एक मनोभाव तुमचे कडेन आसा. त्या वेळार तुमकां कसली भिरांत तसलें म्हणी भोगलां की? या सायक्लोना विशय उलोवचें जाल्यार 2021 बासिराय म्हणून एक सायक्लोन, बारी स्ट्रॉंग सायक्लोन आयिल्लो. 11 वरां सकाळीं जोरान पावस येतालो, कोणी भायर वचूं नजो म्हूण सांगिल्लें. पूण जाल्यार हांव आनी एकलो ब्रदर आसलो म्हज्या सांगाता, आमी या भायर वचून या पळोवन या म्हणून. आनी एक व्हडलें आज्या पसून म्हणयत आमी गेले. पयलें म्हाका पळय जालें सायक्लोन म्हळ्यार काय जालें म्हणून. तशें दर्यातावन म्हाका 1.5 किलोमिटर आमची इगर्ज. तशें हांव कार काडून गेलो वचोन हेज्या दर्या सायडीक रावयलें. वयच्या पयलें पुलिसांनी म्हणलें फादर वचनाका, तो सायक्लोन आसा न्ही, जाणा जस्ट पळय. आनी लोकांचें कशें परिस्थिती आमकां पळय जाय, कोणाक कांय हेल्प जाय जाल्यार आमच्या वेहिकली आसा, कांय जाय जाल्यार दुसऱ्या तांच्या दुसऱ्या घरांत तावन तांकां दुसऱ्या सेफ्टी जाग्यार व्हरची जाल्यार आमी रेडी आसा म्हणलें. तर पुलिसांनी आमकां सांगलें वचा म्हणलें. आमी व्हरून गाडी दवरून एक 2 मिनटांनी तिसऱ्यांनी एक माड पडलो, इतल्यानी एक माड पडलो. आमची गाडी मद्दी उरली थंय. ते मागीर आनी एकलो वचोन आपोवन मागीर रूख आनी कातून त्या पावसांत तशें जालें. घरा आमी पावले. आमचें सेंटरूय आसा, बायबल सेंटर आसा, थंयसर आमी ओपन केल्लें सगळ्या लोकांक येवन थंयसर रावंक. आनी रातीक सांजेर 6:30 सायक्लोन येवंक सुरू जालो. इतलें वारें म्हणजे पयल्या पट्याक जिणेंत तें पळोवचें. सकाळ 4 वरां म्हणसर वारें, पावस आनी न्हिदोंक ना. कित्याक म्हळ्यार आमचें पुरो रुखाचें घर तें, आनी शीट आसा. ती शीट थोड्यो गेल्ल्यो. सकाळीं उठ्ठना पळयतना हे पुरो शिटी आनी गेल्यात. म्हाका बेन ते बीम म्हणटा ते पडत कोणा म्हणून ते एक बें. तशें आमी सगळी रात आमी ते तशें पाशार केल्या. आनी दुसरे दिसा पळयतना आमचें मस्त डॅमेज जालां. जाल्यारय ताच्याक व्हरते बेजाराय जावन आसा ती लोकांचीं घरां, मस्त घरां तीं गेल्यांत. पूण इगर्जेन तशेंच आनी आमच्या राजकीयांत लिडरान तांणी मस्त हेल्प केलां. तांकां घरांनी पुरा करून दिलीं. तांच्या घरां कांय व्हड व्हडलीं घरां न्ही, गुडसूल आला ल्हानशीं, पूण जाल्यारय ते एक घर म्हणलें घर जायचें न्ही गे तशें. पूण लोक बरो म्हळ्यार आतां सद्या रितीन रियेकल्याच्या गरजांकी पावतात आनी ह्या जाक म्हळ्यार गौरव दितात. करेक्ट. आनी ह्या मिसांव वावरांत तुमच्या लोकांचो पात्र कितें? आतां तुमच्या मिसांव वावरांत तुमी एक मिसांव वावर करूंक थंय गेल्यात आनी तुमच्या ह्या मिसांव वावरांत तेंच्या लोकांचो सांगातपण कसो आसा मिसांव वावरांत? म्हणजे लेटी पार्टिसिपेशन म्हणयत म्हळ्यार तांचें कितें पात्र जावन आसा. पयल्यान हांवें सांगलें इतल्यो इगर्जी आसात. आमी एक या 2 पदऱ्याक तांणी ती तांकां उरल्या लोकांक कशें आमकां मीस मेळना, त्या देखून हे लेटी म्हणजे कॅटेकिस्ट आमी तांकां वर्सान 3 सेशन आमी करता. 3 म्हयने तांणी येवन रावच जाय. तांकां फॉर्मेशन आमी दिता, म्हळ्यार बायबला विशयांत आनी हेर शिकवण आमी दिता. तशें ते लोकांक आयताराचें मिसांव हें बायबल शेअरिंग या वर्ड ऑफ गॉड प्रिचींग, ब्रेकिंग द वर्ड ऑफ गॉड तें बरें करतात. तशें तांचें पार्टिसिपेशन आसा. मागीर लोकां जावं दी भुरगीं जावं दी व्हडां
की तेंगे ते ही गरजेक आसा ते खंडीत जावन तांचे बऱ्या रितीन पात्र घेतात आनी आमी कितें सकट आमी विचारता जावंक पुरो न्ही पयशा विशयान मात्र न्ही पयशा विशयान आमी थोडा विचारता तांचे कडेन नात पूण आमी कितेंय एक सेवा. विचारलें सेवा हेल्प ते रेडी आसा ते रेडी आसात. या ताका मुखार तांचे एक हर एका वेळार मुखार आसा जाल्यार तुमकां एक धैर्य खंयचे म्हळ्यार हे वय तुमी सांगल्या प्रमाणे आतां येसाक उणें आसता आसतना लोकांन थंयसर बळोवन जायचें पडटा. लोक जर थंय बळोवन जाता तर तुमकां ते सेवा करूंक सलीस जाता. हय खंडीत जावन तुमचे ही एक जर्नी पळयतना आमी मस्त जाणांक पळय आतां येसाक मस्त जण आसात मस्त जण आतां येसाक जावं की उणें आसात पूण मागाचें पडटा. हर एक फावटी आमी मागणें करता मागता पूण येसाक जावंक या तुमचे जावन आतां तुमी तेंच्या लोकांक तसलें एक ट्रेनींग करतात की एक तुमी येसाक जाय जे हांगाचेच बरी तसले कितले येसाक जातात तुमकां ते स्पंदन करतात तुमच्या उतरांक. आमचे लोकल वोकेशन म्हणजे JCC पाद्र्याप व्हडल्या व्हडल्या सिटीनी टावनांत आसात बरे पूण हांवें आसच्या प्रस्तुत JCCंत भोव उणें एक आनी ती JCCचे जिओग्राफिकली उलोवचें तर आमच्या हांगा उडपी आनी मंगळूर डायसिस दोन DCC सेरून एक DCC म्हणल्यार बरी आसा आनी तातूंत सगळ्यांत आमी आसचे 38 पाद्र्याप आमी आसा आनी SVDचे एक 12 जण जेजुइट्स त्या तांणी आसचे इस्कॉलांनी आनी एक लोकल एक 16 जण पाद्र्याप तितलेंच आसचे आमी. थंय वोकेशन येतात सुरू तांकां मन आसता जॉयन जातात 1 वर्स 2 वर्स 3-5 वर्सां तांकां मागीर मन येना सोडतात. ताका आमी कांय करूं जायना ते देवाचें आपोवणें. तशें लोकल पाद्री मस्त उणे आसात त्या देखून आमकां मिशनरीक ते एक आमी गोवोरमेंटान तावन जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना विजा ते पूर आमकां बऱ्यान मेळटा. त्या देखून मिशनरीक अवकाश आसा पूण आतां मस्त उणें जालें. आतां आमच्या भारत देशांत जावन हांवें आसच्या ते आतां सगळ्या माडागास्कार हांव मंगळूरचो एकलोच हांव एकलो आयलो म्हज्या उपरांत एकलो पाद्र्याप आशिल्लो फादर विशाल म्हणून तो आतां रोमा गेला. नंतर कोणीनांत सिस्टरां जावं दी पाद्र्याप हेर मेळांत जावं दी बारी उणें आसात पूण सगळे आमचे इंडियन्स धरल्यार केरळाचे तमिळनाडूचे तशे हेर पाद्र्याप आसा. एक आमी 50 जाण आमी इंडियन्स आसा पूण इंडियन्स बिजनेसाक मस्त जाण आयल्यात. गुजराताचे आसात आतां तामिळाचे येतात मलयाळी आतां येवन आसात. आतां बिजनेसाक स्लोली आसा कित्याक म्हळ्यार ते गोल्डचे आतां चलता. गोल्ड आनी काडूंक थोडे मस्त कडेन हें आसा मागीर थोडे गोल्ड आनी हें घालता प्रेशियस स्टोन्स त्या देखून येतात पूण सेक्युरिटी इल्ली बारी कश्टांची त्या देखून जागृत जाय कित्याक म्हळ्यार ते बैलांड येता म्हणटा ताणें चिंतचें हाज्या कडेन बरे पयशे आहात तशें त्या देखून सेक्युरिटी इल्ले प्रॉब्लेम आसता. हय आतां तुमी त्याच गांवाक वचचें म्हणून तुमचें एक चिंतप आसलें आलोचन आसली. आतां तुमी एक विसवण केली. आतां ती विसवण केल्ल्यांत तुमकां तृप्ती आसा गी या ते तुमचें फुलफील जालां गी. ओके हांवें पयलें सांगिल्लें हेदोळ सांगलां हांवें आफ्रिका म्हणून म्हज्या मतींत आसलें. मागीर आमकां एक SVDचें एक बूक आसा आमी येल्लो बूक म्हणटा तातूंत पुरो आसा सगळ्या कंट्री विशयान कितें सकट तांचे लोकां विशयांत खाण तांची सोशल लायफ पुरा एक बरें एक डिटेल्ड आमकां मेळटा. तर हांवें मस्तू कंट्रीज पळोवन माडागास्कार म्हणून विंचलें कित्याक म्हणून म्हाका सगूत ना पूण तो एक कंट्री म्हाका बगलो की हांवें थंय वचच जाय म्हणून. आनी सुरू येता आसतना कश्ट खंयच्यान ती आसतात. आतां कोण एकलो तरणाटो भायर गेलो भायल्या गांवाक गल्फाक गेलो ताका कश्ट आसताच तशें म्हाकाय सुरू मस्त आसलें कश्ट ती भाशीक जे लोकां सांगता शेरवोंक आनी खाण आनी हळ्ळेंत रावचें करंट ना फोनां नात आनी पहाड मारोग गाडयो अशें लोटीचे रोमतात तें पुरो जातना एक बडी डिस्करेजमेंट मस्त आसलें. पूण पयल्यान जाय भलायकी त्या देखून देवाक अर्गा भलायकी ना जाल्यार बारीक कश्ट आमचे SVDचेंच जायते पाद्र्याप फाटीं गेल्यात येवन 1 वर्स 2 वर्स तांकां तांचें खाण जायना. म्हाकाय प्रॉब्लेम आसलें भलायकेचें म्हळ्यार खंयचें तांचें खाण थोडे फावटी पोटाक जायनातलें पूण येदो म्हणसर हांवें काडलां 20 आनी 4 वर्सां देवाक अर्गा म्हणत जाय. आनी साबार फावटी म्हाका बगलां तरी नाका पुरो म्हणून बगलें पूण देवाची खुशी आनी 20 आनी 4 वर्सां जालीं
तर एक तृप्ती मेळ्ळी आसा ह्या मिसांव कामाक. आतां तुमकां डायसीस जावन आतां बिशप आनी बिस्पा जावन आनी परत कलो तुमकां सहकार आसा आनी तुमकां ते बिस्पाचे जावं पुरो थंय विजीट करतात की खंयच्या टायमार कशें. आतां कोडयाळांत आमी हांगा बिस्पाचे एक विजीट आसता, थंय कशें विजीट करतात? हांवें आसचे दियोसीसचें नांव मनंजारे दियोसीस आनी आमचो बिस्प पोर्चुगलचो बिस्प 2014 इसव्यांत हांगासर आयिल्लो तो. ताका गोंयां सांत फ्रांसीस सावेराची कूड पळोवंक मोन आसली. थंयसर हांव किऱ्यांत आयिल्लो आमचे बेळवाय फिरगजेंत मिसारी आसलो आत्तूर आनी गेल्लो. तो बिस्प बारी सादो बिस्प, बारी बरो बिस्प. आनी ताणें हळ्ळेक तोय येता. हांवें दीस हळ्ळेच्या एका इगर्जेन आसतना तो म्हणलो हांव एक हप्तो तुज्या सांगाता येता. तर आमकां संवय आहा तो येता म्हणून कळीत आसलें. शॉर्ट पॅन्ट घालता आनी शूज आनी घालून टी शर्ट कितले एक हप्तो वचोन थंय हळ्ळेन रावलो पळय. कितलें एक सादेंपण म्हणजे त्या बिस्पाचें. आनी तो आजुनी आतां ताजे टायम जावन आयलो, 75 जातात, पूण एक मिशनरी जावन तो जियेता. आनी आमकां वर्सांत एक या 2 फावटी बिस्प येता. म्हणजे एक फावटी क्रिसमस आसता आनी एक फावटी फेस्त आसता, फिरगज फेस्त. आमी फिरगज फेस्त म्हणना कित्याक म्हळ्यार आतां ती 75 इगर्ज्यो सांगाता कोपेला सांगाता येवन एक दीस आसता. हांवें पयलीं आसले इगर्जे रुजार माय ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर आमी ते फेस्त करता. ते वेळार 75 इगर्जेच्यो ती. आनी एक बारी एक संतोशाची गजाल म्हळ्यार त्या एका इगर्जेंतावन एक 25-30 जण येतात. आनी एक 75 कुटुंबां म्हणटाना एक तांणी रांदीचे तांचे ल्हानशे कुंडले हाडून येतात, तातूंत रांदतात. 3 फातर दवरचे आनी तांणी रांदचे आनी तांकां न्हिदोवंक त्या हॉलांत. आनी एक सगळे सरवताना एक 2-3 हजार लोक येतात. सगळी रात रावतात. दीस सिंपल जेवण तांचें, कोले आनी इल्ले कोले इल्ले उकडले ते शीत ते 3 दीस. मागीर 4थ्या दिसाचें आमचें व्हडलें फेस्त. थंय आमी कले सांगाता जेवण आनी आमी करता. तांणी इल्ले कुशेन दितात, ताचे आमी सांगाता सगळ्यांक आमी जेवण दिता. आनी त्या 4थ्या दिसा बिस्प येता, सांगाता मीस आनी आमी भेटयता. आनी ह्या 3 दिसांनी आमी करचें कितें म्हळ्यार तांकां ते भावार्थाची शिकवण दोतोन दिवची. आमी दुसरें खंयचेय प्रोग्राम करूं वचना. रातीचें कितें मनोरंजन आसता, पूण दिसाचें सकाळीं तें एक बरें जाता आमकां पळोवंक. म्हाका सकाळीं 8 वरां सुरू करचें दोतोर म्हळ्यार डिफरंट टायप ऑफ टिचिंग्स. खाली दोतोर भावार्थाची शिकवण मात्र न्ही, जावंक आपयता आमी डॉक्टराक आपयता, नर्स येता, सिस्टर आसा, यूथ कॅम्पा बरी वय. ते एक 3-4 दीस थंयच ते रावन तांकां दिवन आसता वय. आनी पर्सनल इंट्रस्ट आहा तांकां. ओके ओके ओके. एक वेळार काले सेमिनार करतात, अवेरनेस कॅम्पा करतात, वर्कशॉप करतात. पूण ताका हर एक लोक स्पंदन करता वय. कांय दिवंक ना, कांय पयशे नात, पूण तांचें वैयक्तीक पात्र तें गरजेचें. आतां तुमची थंयसर आतां जर्नी इतली सोबीत करून तुमी काडल्या, बरें पाड सगळें तुमी भोगल्यात. पूण थंयचे परिस्थितीक आतां डायसीस जावन तुमकां मस्तो सहकार आसा आनी सहकार आसून ह्या लोकां मदें तुमकां आनीकी तो भावार्थ घट करूंक तुमचें कसलें आनी भावार्थ आनीकी घट करूचें येवजन तुमचेर आसा की? भावार्थ घट करूंक एका दिसान जायना तें. नातल्यार येदोळ जाला म्हूण येत ना, आनीकी जावना म्हणून सांगूंक जायना. पूण तें सदांचें काम जावन आसा, सदांच तें आमकां करूंक आसा. त्या देखून आमकां जाय याजाक मिशनरी थंयसर वावर करूंक. आनी येदोळ सांगलें ते DSCचे 16 पाद्र्याप आनी आमी सकट धरून एक 32 पाद्र्याप म्हणटाना तें जायना. पूण आमी जायचे आमकां याजाक थंय येवन वावर करूंक ना. थंयचें लोकल वोकेशन चड आनी चड जाल्यार मात्र आमी एक म्हणयत की सगळो तो एक गांव क्रिस्तांव गांव म्हणून आमकां सांगूंक खुशी भोगता. आतां तुमची लोकांक गरज आतां एक पुडी सवयर पडल्यार तुमची गरज लोकांक जायचेच पडटा. याजाक जायचेच, याजाक नासतना आमकां कश्ट म्हणले आसता. पूण तुमी जर ते त्या वेळार पावना जाल्यार कसले लोकांचे परिस्थिती जायत? आतां आमी विलेज विजीट वेतना तांकां पयलींच आमी प्रोग्राम दिता. अशें आमी एक हप्तो हांव येता, एका हप्त्यांत हांव 13 इगर्जी आमकां करूंक जातात.
पयल्यान येता हांव ताका कॅटेगिस्टाक तो सांगता जायती तयारी करतात कित्याक म्हळ्यार रावचे खंय पदरापान रावचे एक ल्हानशें घर घेया गुडसूल तांणी सोजी जाय पदरापान काल्यान जेवी जाय तें पुरा पळयतात त्या देखून आमी आमचे प्रोग्राम आमी पळोवन आमी वेचे पूण केदाळे आमी हांव जावन म्हज्या सांगाता ह्या जाका आसले आनी केदाळे आमी कॅन्सल करना कित्याक म्हळ्यार एक इगर्ज कॅन्सल केल्या म्हणटा तें पुरो एफेक्ट जाता त्या देखून आनी ती एका इगर्जेची येवन आमचे पुरो वस्तू ते बॅग आनी ती परत तांणी वयतात आमी खाली चल्ल्यार पुरो तितल्यान चल्ल्यार जालें ते एक त्या देखून आमी ती एक त्या टायमार आमी पावता आमी आनी तांकांय संतोश जाता थंयसर ह्या जाका येयलो म्हणून. आतां कोडयाळची संस्कृती एक थोडे कल्चर ते तुमी अभिवृद्धी करूंक प्रयत्न केला की गरज म्हूण बगलें की त्या लोकांक जाय कितलें ते हांवें त्या विशयान चिंतूंक ना कित्याक म्हळ्यार इंग्लिशान म्हणटा पळय नॉट इम्पोजींग आवर कल्चर टू देम तांचें कशें आसा कल्चर हांवें पळोवचें आनी त्या प्रमाणे आमी जियेता तांकां कितें जाय तें तुमी समजून तांकां सेवा दिवची तुमी. हांवें एक शिकयलां तांच्या भुरग्यांक क्रिकेट कशें खेळचें म्हणून तशें एक थोड्या भुरग्यांक क्रिकेट आनी खेळोंक येता पोर आमी पिकनिकाक गेल्ल्या आमच्या बेळवाईच्या विगार बापानी गवळीक मंडळी सांगता तो पदराक म्हणलो आनी वचून तुका लागोरी शिकयत म्हणलो त्या दिसा आमी लागोरी खेळल्या आतां तें चिंतलां आतां वचोन भुरग्यांक आतां लागोरी शिकयचे समा ते सुलाबायचे खेळ म्हळ्यार तातूंत एक काल म्हळ्यार थोडे येणे बघता आसतना येणे तुका एंटरटेनमेंट आसल्यार तातूंत इनवॉल्व जावचो चड म्हळ्यार थोड्यांक स्पोर्ट्स म्हळ्यार बार इंट्रस्ट ल्हान ल्हान खेळ कुट्टी तोंड आनी पुरा कुट्टी तोंड मात जागृत जायचे माता म्हळ्यार आमकां पयलीं संवय आहली आतां कुट्टी तोंड म्हळ्यार ताचो कुट्टी वचून दोळ्यांक लागत जाल्यार तुमी कोडयाळच्यान हांगा दोळे काडले म्हणून आतां कितें जावं भोव अपुरूप फादर कित्याक म्हळ्यार आमी आतां पळयता इगर्जो आतां तुमच्यो ल्हान म्हणटात पूण तुमकां ते त्या ल्हान इगर्जेंत लोकांचो संबंद घट करूंक तुमकां कितें चड जावना आनी असले सेवा म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुमचे एकच उद्देश आशिल्लो सेवा देवाची उतार वांटून घेवचें आनी देव कितें देवान कितें आमकां सांगलां तें परगट करचें. तसले एक मिसां भोव अपुरूपान तुमी त्या पयशिल्ल्या गांवांत केलां व्हरतो अभिमान आमकां त्या खातीर तुमकां खंडीजान फादर अभिनंदन पाठयता. तुमकां आनीकी मुखल्या दिसांनी तुमची बरी भलायकी तुमकां देव दिवं दी आनीकी सकत दिवं दी तुमच्या नव्यो नव्यो आलोचना घालून कितें तरी आनी व्हरत्या रितीन देवाचे मिसांव प्रसारूंक तत्व सरस्पर देव तुमकां आशिर्वाद घालून दी म्हणून दिव्यावाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकांच्या नांवे तुमकां हांव बरें मागता फादर. आतां फादर आमी निमाणें अंतर आसा आतां तुमी भोव अपुरूपान त्या गांवची रिती रिवाज्यो संस्कृती आनी तांचे साळावळो तांणी कसो तुमचे लागीं संपर्क दवरून तुमकां बऱ्या तरान पळोवचें तुमी तांकां बरें एका कुटुंबा बरी ट्रीट करचें हें भोव अपुरूपाची एक रिती रिवाज्यो आमकां कळ्ळ्यो आनी तुमी सविस्तार तरान कितें कश्ट कितें संतोश कितें नश्ट ह्या विशयान सविस्तार तरान तुमी आमच्या दिव्यावाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर विक्षकांक तुमी सांगलें. आतां निमाणें जावन तुमी आमच्या विक्षकांक कितें संदेश दितात? या पयल्या सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा दिव्यावाणी चॅनल्सांक म्हाका एक अवकाश हांगा पळोवन हांगासर उलोवंक अवकाश दिला आनी तुकाय रोशन कामा तुकाय देव बरें करूं म्हणटा तुवें ते म्हजे एक इंटरव्यू काण गेल्ल्याक आनी हांव चिंता की हाजे मारिफात आमी पर्सनल वडवी काय सांगचें न्ही हांव थंय वचोन तशें केलें हांवें वचोन अशें केलें आमची एक एक्सपिरियन्स आमी शेअर करता आसतना खंडीत जावन ताच्या फाटल्यान आमकां मागण्याची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार तुमी आमकां म्हजे खातीर मागत जाय हांवें तुमच्या खातीर मागता. त्या देखून हांव देव बरें करूं तुमकां समेस्तांक आनी हे संदेश एकच की म्हळ्यार आमी खंयचेंय काम करता आसतना देवाचेर आमी पातयेवन केल्यार तेणी जाय की सक्सेस जातलें पूण तें वेता आसतना वाटेर जायते कश्ट येतात डिस्करेजमेंट मेळटा कित्याक हांवें आयिल्लो खंयच्या म्हाकाय बगलें थोड्या फावटी दुसऱ्या खंय गांवाक गेल्लो जाल्यार बरें आसलें व्हडले व्हडले इम्प्रूव जाल्ल्या गांवाक थोड्या फावटी ते गाडयो रोमतात थोड्या फावटी 4-5 घंटे चलतना हांगासर गम जिरतना चिंतूंक आयिल्लें म्हाका काल्याक हांगासर आयिल्लो म्हणून पूण एट दी एंड ऑफ द डे ते एक संतोश आसा आनी आज म्हणत खंडीत जावन हांव
आज म्हाका भोगता की येदो मुसून हांवें केल्लें वर्सांतय म्हाका कंडी जावन ते संतोश जाला, कित्याक सोम्यान म्हाका विंचला आनी ताणें म्हाका धाडला आनी ताचेर हांव पातयेणी दवरला. कितेंय कश्ट संकश्ट येत जाल्यारय देव आमच्या सांगात आसा. त्या देखून आमी कितेंय करता आसतना आमी देवाचें नांव काण पयलें आमी करया आनी त्याच देवाचेर आमी विश्वास दवरया आनी तो आमकां केदींच सोडून घालिचो ना. भोव अपुरबायेचो संदेश फादर. खंडीत जावन आमच्या काळजा मनांनी तो आमी जागोवन दवरता आनी आमच्याय ह्या चलत्या जिविताक उपयोग पडटात. म्हळ्यार हेरांनी कितें सेवा करतात तांतली थोडी पुणी आमकां सेवा करूंक देव कृपा दिवन दी म्हूण आमी मागता. मानादीक बाप पिटर रेगो SVD हांचे तावन भोव अपुरबायेची जिविताची सतां ह्या वेळार तांणी वर्णन केली. आमचें जिवीत कशें जियेवयत, सलिसायन कशें जियेवयत, देवाच्या कृपेन ताच्या आशिर्वादान आनी ताच्या बळान आमचें जिवीत फुलोवचें कशें म्हणलें तांच्या उतरांनी आमकां कळीत जालें. भोव अपुरबायेचें तांचें जिवीत वांटून घेतलें तांणी आमचे संगी आनी खंडीत जावन एक वर्तें भाग ते आमचे संगी आसून आमकां एक तांचे लागीं उलोवचो एक अवकाश आज फावो जाला. दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या सर म्हज्या मोगाच्या विक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो संदेश तुमी आयकलो आनी तुमच्याय जिवितांत कितें तरी कश्ट येत आसतना तें जिवीत कशें फुलोवचें, कशें सलिसायन जियोवचें म्हणलें तुमी जाणा जावन त्या प्रमाणें देवाच्या कृपेन तुमचें जिवीत मांडून हाडिचें म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. तशेंच मिसांवटाणे आनी मिसांव वावर करच्या ह्या जाका खातीर मागया, धर्म भयणी खातीर मागया, आमच्या दिसपट्ट्या मागण्या वेळार तांचो उडास काडया आनी मिसांवटावण्यांत आनीकी देवाची सुवार्ता प्रगट करूंक तांकां बळ आनी घटाय दिवं दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सदांच आमकां तुमी सांगात दिवनूच आसात. त्या खातीर वर्त्या अभिमानान हांव तुमकां परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.